वर्षा नाईक ट्रेन मिडिएटर गोवा हो जो सिम्पोजियम नॅशनल कॉन्फरन्स जो हांगा ह्या वाठारांत सांकवाळे येल्लोर हांगा घडोवन हाडिल्लो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आमच्या गोंयांत हो एक कॉन्फरन्स जाल्लो आसा आनी खरेंच आय थँक द बार कावन्सील ऑफ इंडिया बार कावन्सील ऑफ इंडिया ट्रस्ट जो पर्ल फर्स्ट आसा आनी एंटायर टीम स्टाफ मॅनेजमेंट ऑफ येल्लोर जाणी हो सिम्पोजियम घडोवन हाडला आनी म्हाका दिसता एक वंडरफूल जे हांगा ट्रेनिंग्स जे हांगा दिल्ले आसा 2 दिसा 26 आनी 27 काल आमचे वॉक जाले काल आमचे सेशन जाले तशेंच आज आमचे सेकंड सेशन एंडींग सेशन आनी इट वॉज फूल ऑफ म्हळ्यार हांव जस्ट एक आशिल्लें एक थोडक्यात जे सांगूंक सोदता की हांगा आज म्हणजे आमचे सेशन स्टार्ट जाले ते पॉलिसी एक रावंड टेबल आशिल्लें ओपन डिस्कशन आशिल्लें तशेंच आमचे पॅरलल ट्रेनिंग सेशन आशिल्लें पॅनल डिस्कशन्स आशिल्लें तशेंच आमचे वेगळे पेपर प्रेजेंटेशन्स जे आशिल्ले आनी आतां जे चालू आसा वॅलिडिटी सेशन आनी कॉन्फरन्स रिपोर्ट जो आतां सद्या आमचे मेन ऑडिटोरियम चालू आसा तर म्हाका दिसता आनी हें जाले उपरांत आयज जो आमचो एक सिम्पोजियम आशिल्लो हो कन्क्लूड जाता तर इतले म्हणजे फर्स्ट टायम आमकां खूब अशें स्पेशली जे इट वॉज नॉट ओन्ली फॉर स्टुडंट इट वॉज मेंट फॉर स्टुडंट्स फॉर ट्रेन मिडिएटर्स फॉर एडवोकेट्स फॉर प्रोफेसर्स फॉर लेक्चरर्स हुएवर दे ऑल वर द पार्ट ऑफ दीस सिम्पोजियम एंड नॅशनल कॉन्फरन्स आनी एक म्हाका दिसता बरे तरेन हो घडोवन हाडिल्लो सिम्पोजियम नॅशनल कॉन्फरन्स जातून आमचे चीफ जस्टीस आशिल्ले जातून आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर आशिल्ले आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम असो सिम्पोजियम जो आमी घडोवन हाडला इट इज ओन्ली मेंट लायक मिडिएशन म्हळ्यार कितें ताजो इफेक्ट कितें ताजो इम्पॅक्ट कितें ताची इम्पॉर्टन्स कितें आज काल एवरी डे टू डे लायफ कोर्टान वचच्या परस लिटिगेशन फायल करच्या परस पेंडींग लिटिगेशन आसत किंवा लिटिगेशन घालच्या पयलीं जर कोणाकूय दिसलें की मिडिएशनाचो आमकां एक सपोर्ट जाय आमकां हेल्प जाय म्हाका दिसता एक अपील एक तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट की मिडिएशन सारको प्रोसेस आनी हाजे सारको एक उपाय म्हाका दिसता आमचो खंयच आसचो ना तर आमचें हें म्हाका दिसता मिडिएशन जाचें सेन्सिटायजेशन अवेरनेस सगळें फूल गोंयभर फूल म्हाका दिसता इंडियाभर आमचो जो चालू आसा इंटरनॅशनल लेवल आज आमचे स्पिकर्स जे आशिल्ले नॉट ओन्ली लोकल लेवल नॅशनल लेवल बट इवन एट इंटरनॅशनल लेवल हे स्पिकर्स हांगा आशिल्ले जांकां येवपाक मेळूना तांणी आमकां VCचेर आमकां हे थोडी सेशनां घेतिल्ली आशिल्ली पूण हाजो फायदो म्हाका दिसता सगळ्यांक जाल्लो आसा आनी एक पुरेपूर म्हणजे जांच्यो केसीस आसा पेंडींग एक अपील करता रिक्वेस्ट करता तांच्यो केसीस गोंयभर खंयच्यो पेंडींग आसा किंवा भायल्या स्टेटीन पेंडींग आसा किंवा भायल्या इंटरनॅशनल हांगा खंय पेंडींग आसा तांणी हो मिडिएशनाचो जो वापर करून घेवचो बिकॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सिग्निफिकंट हो जो कॉन्सेप्ट आसा की म्हाका दिसता आमच्या चडश्यो केसीस हातूंत सेटल जावपाची शक्यता खूब आसा फक्त एज अ मिडिएटर तुवें एक बऱ्या तरेन मिडिएटर जावपाक जाय जशें आमी ट्रेनिंग घेतिल्ली आसा 40 hours ट्रेनिंग आमी केल्ली आसा आनी एज अ ट्रेन मिडिएटर म्हाका दिसता जेन्ना तूं जाता तेन्ना द इम्पॉर्टंट रोल आसता मिडिएटराचो हाव टू सेटल द डिस्प्यूट्स हाव टू सेटल द केसीस आनी आमी सिंपल साद्या म्हाका दिसता एक भाशेन आमी तो हो मिडिएशन प्रोसेस आमी चालू करता हांगा फॉर्मेलिटीज चड ना हांगा लोकल लँग्वेज जी लँग्वेज लिटिगंट्सांक जी लँग्वेज पार्टीजांक खबर आसा तीच लँग्वेज आमी हांगा यूज करता म्हणजे वेदर तो मराठी जावं कोंकणी जावं इंग्लीश जावं बाकीच्यो खंयच्यो लोकल लँग्वेजान हो प्रोसेस आमी स्टार्ट करता आनी ह्या प्रोसेसांतल्यान म्हाका दिसता पुरेपूर फायदो सगळ्या लिटिगंट्सांक जातलो हाचें तर आमकां एक आश्वासन म्हणजे आमी दिवंक शकता एक प्रॉमीस दिवंक शकतात फक्त हांगा जाय एक कॉर्डिनेशन एक युनिटी ऑफ द मिडिएटर ऑफ द पार्टीज ऑफ द जजीस ऑफ द एडवोकेट्स सो सगळ्यांक हांव म्हणटा की आय थँक वन्स अगेन ईच एंड एवरी पर्सन हू वॉज अ पार्ट ऑफ दीस नॅशनल कॉन्फरन्स एंड सिम्पोजियम